नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर आमचे तिनूय एडिटर आसात. तांची वळख म्हाका दिसता पुराय गोंयाक आसा आनी विशय आज खूब इंट्रस्टींग आसा. कोळशाचो विशय आसा, सेंट झेवियर्स कॉलेजींतल्या विद्यार्थी मंडळाच्या राजकारणाचो विशय आसा आनी एक इंट्रस्टींग विशय आसा ताचे वयल्यान आमी सुरवात करतात. तो विशय म्हळ्यार आज राष्ट्रीय मतदार दीस. सो आमचो मतदार कसो आसा हाजे वयल्यान सुरवात करून मागीर हे जे दोन महत्वाचे विशय आसात थंय आमी वतले. आमचे बरोबर आमचे द गोवन एवरीडेचे जॉयल आफान्सो, गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर आनी गोवन वार्ताचे पांडुरंग गांवकर तिगी जाण आसात. ऑल थ्री ऑफ यू वेलकम. पांडुरंग, सुरवात मतदारा वयल्यान करया आनी मागीर ह्या बाकीची इशू कडेन या. तातूंत भितर मातशी इलेक्शना पयलींची परिस्थिती, उपरांतची परिस्थिती सगळी आसा. सो ह्या मतदार दिसाक आमी फाटली इतलीशीं इलेक्शनां पळयलीं. मुद्दम म्हाका एक क्युरियोसिटी आहा की आमी जेन्ना पत्रकारिता सुरवात केली आनी आतां मतदार बदल्ला काय कितें, आनी बदल्ला जाल्यार कसो बदल्ला? तुझ्या ह्या उतराचेरूच अनेक मतदारांक आयज प्रश्न पडलो आसतलो होय बीन, आनी तेजे उत्तरे कांय जाणांक मेळ्ळे आसतले. फाटली 1-2-3 इलेक्शनां जर पळयलीं जाल्यार जे तरेन राजकीय पक्षां कडल्यान आर्थीक उलाढाल जाता, म्हणजे फायनान्शियली त्यांचा तो ह्यात पळयलो तुवें. म्हणजे ह्या इलेक्शनाक जी मार्चान पयर इलेक्शन जाली 2022 BJPचो खर्च 70 कोटीचेर पावला, गोंयांतलो खर्च. काँग्रेसीचो 20 कोटीचेर पावला आनी हे बाकीचे प्रादेशीक पक्ष आहा, TMC आसा, आप आसा. सो गोंयांत जवळ जवळ 200-300 कोटी तरी असो म्हणजे ऑफिशियली म्हण किंवा इनडायरेक्टली वर्सभरातलो खर्च धरून गेलो आसतलो. आनी इनडायरेक्टली आनी जो खर्च पेपराचेर येना ऑफिशियली असो म्हाका दिसता तो 1000 कोटीच्या वयर एक आसपाक जाय एक्सपेंडिचर. सो खर्चाचो जर हे पळयलो भाग पळयलो जाल्यार इलेक्शन खंय पावला आनी कितें चल्लां हें आमकां दिसता. आनी पूण वयर असो प्रश्न पडटा, इतको खर्च जाता पॉलिटिकल पार्टी कडल्यान, थावजंड्स ऑफ म्हणजे शेकड्यांनी कोटी रुपया खर्च जाता, 1000 कोटी परस चड खर्च जाता जाल्यार 100% वोटींग सोडून दी, 90% सुद्दां जायना, 80% जायना, ते सकयल उरता वोटींग. म्हणजे हे जर इतलो खर्च जर करता पॉलिटिकल लिडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, जाल्यार वोटींग चड कित्याक जायना? म्हणजे खंय तरी कितें तरी हे एक हेतून चुकता, एक लायन ऑफ. बरो सज्जन कसो तुवें प्रश्न विचारलो की इतलो खर्च जावन वोटींग चड कित्याक जायना. मुगेलो प्रश्न आसा की खर्च कित्याचेर जाता तेच हांवें म्हटलें. आतां तो खर्च कित्याचेर पडटलो, खर्च कित्याचेर जाता हो इम्पॉर्टंट. खर्च करूनय मतदान इतली कमी कशें? घडये कांय जाणांनी फाटल्या इलेक्शनाक शक्कल काडिल्ली की तुवें मतदान करची न्ही म्हणून तुका पयशे दिताले. अशेंय केलां आमच्या राजकारण्यांनी. तशें हय. सो तुगे खर्चाचो भाग, खर्च कित्याचेर हें चड इम्पॉर्टंट. दुबाव हे करना, पूण बरे वोटर जे आसात, सो जाता कितें जायना, ह्या आर्थीक उलाढालीच्या हेतून जो टर्न ओवर करतात हातून बरो वोटर आहा तो फाटी पडटा. आनी नोटा आतां एक्झाम्पल नोटा सारके वोटींग मारून त्याचो काय फायदो ना. आपले म्हणजे नोटाक मारप म्हटल्यार वोट वेस्ट करप, अशा प्रकारचे सगळे सिस्टम आमचे हे ना. आमी परत भोंवण सिस्टमाचेरच पावता. आमी हे सगळे सिस्टमाचे भाग आहा ते मान्य करपाक जाय. बरोबर. सो एक वोटींग हेतून मतदान प्रक्रियेन खंय तरी असो एक नियम आसपाक जाय की वोट जो करिना, जो मताचो अधिकार वगडायता ताचेर कितें तरी कारवाय जावपाक जाय, ताची स्कीम बंद करपाक जाय. ह्यो जर गजाल जातल्यो न्ही तरच ह्या ही लोकशाही बळकट जातली आनी बरे उमेदवार निवडून येतले. बळकट करपाचे बरें आहा. म्हाका याद जाता की अशें आशिल्लें कांय वर्सां पयलीं एक 10% लोक हे मॅनिप्युलेट करपाक जातात आर्थीक उलाढालींतल्यान, कळ्ळें तुका. आनी उरिल्ले 90%क तूं मॅनिप्युलेट करपाक शकना. आज ही परिस्थिती जॉयल उलटी जाल्या काय कितें की 90%क आर्थीक उलाढाल लागता, 10%क लागना, अशी बी आमची परिस्थिती जाल्या. पांडून एक बरो पॉयंट काडलो की आतां पयशांची इतली हें जालें म्हणून, पूण एक म्हजो मातसो डिफरन्स ऑफ ओपिनियन आसा तितून भितर. कित्याक आय फील दॅट मनी एलोन कॅनॉट ड्रायव्ह अ रिजल्ट इन एन इलेक्शन. अशें तशें जाल्लें जाल्यार खूब आतां पळय सगळेच पयशे म्हणटा. इट इज नॉट ओन्ली वन पार्टी वीच इज स्पेंडींग, ऑल द पार्टीज आर स्पेंडींग. सो अशें कांयच जायना की पयशे म्हणल्यारच तूं निवडून येतलो म्हणून. अशें दुसऱ्या स्टेटीनूय अशेंच जाल्लें आसा की जे पयशे म्हणटाले तेच शेणल्या आनीक दुसरेच निवडून आयला. आनी नॉट ओन्ली वन्स, रिपीटेडली 3 times इन वन स्टेट, 3 times अ पार्टी इज बीन इलेक्टेड with the fact that they have not been the big spender. So एक गजाल ती झाली. The second point here is that हे जावंक शकता की
the voter is not confident of the person maybe who is spending that money or maybe in a particular party. ते पार्टीचेर तांकां विश्वास ना की आपण इथं वोट मारलो जाल्यार सो पयशे घेवनूय तांकां वोट मेळोंक शकना. सो दॅट इज अगेन अ सेकंड कायंड ऑफ पिक्चर इन दीस इलेक्टोरल. जो तेणें म्हणलो तो दॅट is completely changing a kind of an electoral process of doing a study penal election on those people who are not voting. तितून भितर पंडू एक नोटा म्हणून आसा. People can go and vote for nota. So what does that mean? He is not none of the above. So तूं कितें करतलो तेजेरूय penal election घेतलो. सो तशें जायत ना. सो आनी तशें केल्यारूय हो इलेक्ट्रल सिस्टम कंप्लिटली स्क्यूड जातलो कंप्लिटली. तूं म्हणटा तातूंतल्यान एक कळ्ळें म्हाका देर कॅन बी 2 टायप्स ऑफ किशोर न्यूट्रल वोटर्स. एक कोणा कडच्यान पयशे घेनासतना मत मारता ते, दुसरी सगळ्या कडच्यान पयशे घेवन मत मारता ते. सो दीज आर 2 कायंड्स ऑफ न्यूट्रल वोटर्स. तुका हांची संख्या कशी दिसता आयची काळा भितर? ना प्रमोद कशें जालां की हे पळय वोटर म्हटल्या उपरांत आमी येयले तितून. वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ वोटर्स. त्या खातीर आमी ह्या गोंयचे शाणे वोटर आनी बाकीचे सगळे लोक हे पयशांनी मतां दितात अशें आमकां म्हणपाक मेळचें ना. अशें हांव खंयच म्हणलें. विशय असो जाला की मनी म्हणजे पांडुरंगान तर एमावंटूच सांगलो. मनी हो मॅटर करताच इलेक्शनाक, हो आमी पळयत आसतात. पूण आतां काँग्रेस जाग करिना. इलेक्शनाच्या वेळार तूं केदे जरी पेटयो हाडले न्हू आनी कितके जरी बंडलां वाडले न्हू जाल्यार तूं इलेक्शन जिखूंक शकना. इलेक्शन प्रोसेस हो आतां कंटिन्यू म्हणजे बीजेपीन आपली एक वर्किंग स्टायलूच अशी केल्या की बीजेपीची पार्टी म्हण किंवा बीजेपीचे लिडर म्हण बीजेपीचे कार्यकर्ते म्हण हे सातत्यान लोकांच्या संपर्कान आहा आनी सातत्यान ज्या ज्या वेळार त्या लोकांक कसली अडचण येता, पयशाची गरज पडटा गेल्यार तेंची एक मेकॅनिझम तेंच्यांनी तयार केला. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आमी आदर्श मेकॅनिझम जर म्हणत गेल्यार सुदीन ढवळीकर जेका एक्च्युअली प्रचाराक सुद्दां भोंवपाची गरज ना, कारण तो इलेक्शनाकूच पयशे मोडटा अशें ना. तेचे सातत्यान पयशे मोडप सुरू आहा. ज्या ज्या लोकांक लग्न कोणाच्या घराचें आहा अमके जालें, घर बांदपाचें आहा अमके आनी बारसो आहा अमके, हे तुका इलेक्शनाच्या वेळार वचून तूं मागपाची गरज ना. कंटिन्युअस तेणी तो आपली एक सिस्टम तयार केला. तोच फॉर्म्युला ढवळीकर फॉर्म्युला हो बीजेपीन एडॉप्ट केला आनी बीजेपी कळ्ळा की हो फॉर्म्युला हो वर्क जाता. ऑफकोर्स इट इज नॉट 100%, बट मॅक्झिमम बीजेपीक जे यश मेळटा पळय तेचें कारण ते. काँग्रेसीन आतां जर तूं पळयशीत पणजेन तेंचे जे कितें थोड्यो एक्टिविटीज आसा ते पणजेन, बाकीचे काँग्रेस सगळी विसरल्या. खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून काँग्रेस पक्षाचे लिडर काम करतात किंवा त्या कार्यकर्त्यांक एकठांय करून अशें कन्विन्स करता अशें कांयच ना. सो तूं म्हणटा 5 वर्सां लोकां म्हऱ्याक पावपाचें तंत्र हें बीजेपीन तुगेलें प्रस्थापीत केला आनी लोकांचें अशें जालें मेंटेलिटी. फॉर एक्झाम्पल आमच्या पेडणेन आमचो पेडणे मतदारसंघ जो आसा तो रिझर्व मतदारसंघ. थंय लिमिटेशन आहात, रिझर्व तुका उमेदवार जाय. सो थंयसरले पेडणे मतदारसंघातले बरे सुशिक्षीत उमेदवार ह्या फावटी असले. पूण ते सोडून जो उमेदवार बीजेपीन भायरसून येयल्ल्या उमेदवाराक तिकेट दिली त्या उमेदवारान 2 वर्सां पयलींच काम सुरू केल्लें थंय आनी तेणी काम सुरू केल्या उपरांत ताका निवडून दिलें. आनी पेडण्याच्या लोकांक आतां अशें दिसून येयलां की आपूण कोणाक मत मारप आनी कोण आपल्या खातीर काम करतलो हाचो कांयच संबंध ना. ते आमदारा कडसून अपेक्षाच धरिना, ते भलत्या कडसूनच मागीर अपेक्षा धरतात म्हाजें हें काम जावंक ना तें काम जावंक जायना. तो कोण जो येतलो तो पोटलो घेवन येयला पुरो, आपल्याक खर्च करून आपल्याक पयशे मेळ्ळे काय जाले म्हणटा तो फुडलो विचार करिना. सो विशय असो जाला की आमी जर आमदारा कडसून अपेक्षा दवरून जर ताका मतदान करतात जाल्यार ताका तो निवडून येयल्या उपरांतूय आमचे तेच एक्सपेक्टेशन जाय न्हू. असो आहा की कसली अपेक्षा दवरून मतदान करता हो महत्वाचो प्रश्न न्ही. तशें हांवें तुका विचारिल्लें की आर्थीक उलाढाल जाता हाजी परिस्थिती कित्याचेर जाता, तशी तुगेली अपेक्षा दवरप आनी कसली अपेक्षा दवरप होय तुगेलो महत्वाची मागणी. आयच्या दिसाक पांडुरंग हो जो मतदार आसा आनीक तातूंत भितर ते बूथ लेवल मायक्रो मॅनेजमेंट धरून कंटिन्युअस 5 वर्सां फिल्डाचेर रावप, लोकां म्हऱ्या पावप, वर्साक 2 फावटी घरा पावप, ह्यो सगळ्यो गजाली आनी हे मॉडल्स आमी पळयल्यात. तुका दिसता की फायनली तूं जेन्ना त्या इलेक्ट्रॉनीक वोटींग मशिना मुखार उबो आसता पळय तो क्षण महत्वाचो आसता प्रत्येकाक एक वोटर म्हणून. हातूंतले कितले फॅक्टर तूं त्या क्षणाक उबो आसतना महत्वाचे असतात, कितली इन्फ्लुयन्स करतात वोटराक? कांय वोटर थंय पावतकीर स्थितप्रज्ञ जावन तुगेलो मतदान करपाक वता. तशें जाल्लें जाल्यार चित्र लोकशाहींतलें वेगळें आसपाचें. म्हणजे आमकां दिसता की जो मनीस चड पयशे मोडटा
तो निवडून येता हे आता निवडणुकीची ही व्याख्या जाल्ली आसा, हे डेफिनेशन जाला इलेक्शनाचे. हे आनी कोणी लिपोवपाचें हेतून काय ना, किंवा आनी कोणी आमकां सांगपाची गरज ना, आमकां खबर आसा. सो खंयचीय पार्टी सांगलें की आपले इतके लाख मेंबर आसा आनी इतके हजार मेंबर आसा म्हणून सगळ्यांक आर्थीक गणितां पळोवनूच हें करचें पडटा. आनी लोकूय खूब हे जाल्ले आसात, हुशार जाल्ले आसात, कारण हे जाणा हे सगळें फटींग 5 वर्सां कोणाक काय पडलें नासता. म्हाका सांग प्रमोद, तूं खंयच्याय सरकारी ऑफिसान वच, कसलें बारीकशें काम करपाक वच, तुका पयशे फारीक केल्या शिवाय तुजें काम जर जायना जाल्यार वोटराचें कांयच चुकना. हांव म्हणटा वोटर जो हो रिवेंज घेता पळय तुजो, ताजे वोटराचें कांयच चुकना. आनी आमी जर म्हणटा कोणें वोटर पयशे घेतात किंवा वोटरांक पयशे वाडटा म्हणून पॉलिटिकल लिडर आपूण सांगतात न्ही म्हाका अनऑफिशियल आपूण इतके मोडले म्हणून. हांव म्हणटा वोटराचें खंयच चुकना. जर तुमकां सगळे कडेन जर तुमचें करप्शन इतकें जर लोंबकळटा, इतले जर सगळे कडेन पयशे घालचे पडटा तुमकां मनशाक, प्रत्येक मनशाक, जाल्यार वोटराचें कांयच चुकना. वोटर जर कितें करता आसत जाल्यार तें हांव तेजें समर्थन करता. हय ना पूण दुसरे पूण दुसरे वाटेन हांव हें म्हणटा कारण आसा, कारण इतकी हांकां बरें निवडून दिवन सत्ता दिवन करप्शन काय स्टॉप जायना. सादो दाखलो हाडपाक जाय, आनी कितें NOC घेवपाक जाय, वोटर कनेक्शन जाय, आनी कसलें कनेक्शन जाय, सगळे कडेन तुमकां कितें घालचें पडटा. सिवरेज कनेक्शन टायमार वोटर जे कितें करता तो वोटराचो रिवेंज. कारण लोकांक कळोन चुकलें काय फायदो ना, काय जावपाचें ना, आमचें काय कल्याण जावपाचें ना म्हणून लोकांक कळ्ळार तें. सो त्या खातीर हे सगळें हे चल्लां. हांव म्हाज्या एक मताचेर हे आसा, म्हाजें जें पयलें मत आसा तें वोटिंग चडांत चड लोकांनी करपाक जाय, जाल्यार ह्या लोकशायेन बरें जाल्यारूच तुगेलो हो मातसो प्रभाव न्यूट्रलायज जावंक शकता. यू एग्री विथ दिस? ही सेइंग इट्स अ सर्कल, इट्स अ वोटर्स रिवेंज. जोएल, डू यू एग्री विथ दॅट सेंटिमेंट दॅट दिस इज अ वोटर्स रिवेंज? वोटर जर रिवेंज घेता 5 वर्स ताका जर प्रत्येक सरकारी कचेरे वचून जर ताका पयशे दिवनच काम करचें पडटा बारीकांतले बारीक गजाली खातीर, तो वोटर इलेक्शना टायमार आपलो रिवेंज घेता. डू यू ताणें तर समर्थन केलें, बट डू यू थिंक दिस इज अ जस्टिफायड रिवेंज? नो, नॉट रियली जस्टिफायड. यू कांट बेजिकली अशे पयशे घेवन आपणाक रिवेंज घेतलो असं म्हणून तसं जायत ना तें. बट समवेअर वॉट हॅपन्स इज, एज पांडुरंग एज रायटली सेड, एक हें जाला सारको, म्हणजे वोटर डिझेल जाला आनी कंप्लिटली लॉस्ट. म्हणजे ताका कांयच होप ना. आनी तो म्हणटा असं चिंतून पडला की कोणो येऊ आता आपणाचें आनी कांयच बरें जावपाचें ना. निवडून हाडल्यार फालतू उडी मारून दुसरे कडेन वचून. हय. सो ते पयशे घेवपाचे आसा ते कितें बरें आपणाक जातलें, तो मनीस आयल्यार बरें कितें करतलो म्हणल्यार तें दॅट इज ऑल रेटोरिक. आतां बरें जाता, आतां बरें करून घेवया, कांय जावचें ना. एक विशय किशोर आसा तो म्हळ्यार हांव सदांच हो मुद्दो काडटा. आय विल गो बॅक टू जॉयल ऑन दीस, की आमची इलेक्शनाची पयलीं खुबशीं आंदोलनां जातात, इलेक्शनाच्या उपरांत कमी जातात. पण ती जर आंदोलनां पळयलीं जाल्यार त्या आंदोलनाचो आनी मतदानाचो कितें ताळमेळ आसता काय कितें हाचें म्हाका गणीत अजून कळना. पयलीं कळटालें, आतां फाटले 1-2 इलेक्शनां म्हाका कळना. बेस्ट एग्जाम्पल म्हळ्यार आतां कोळशाच्या इशूचेर येवया, जाचेर तुमी फाटले 2-3 दीस सामके एग्रेसिवली बरयत याद दाखोवन. कोळशाचें तें येदी व्हडलें एजिटेशन जालें अगेन्स्ट द 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स, इट इज फॉर कोल बी म्हणून. पण ज्या जाग्यार तो 3 लिनियर प्रोजेक्ट स्टार्ट जाता पळय आनी ज्या जाग्यार ती आमगे गोंया भितर लायन सोंपता, तो जर तूं फूल बेल्ट पळयत न्ही जाल्यार तो सगळो बेल्ट बीजेपीन जिखला. त्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर बीजेपीचो आमदार किंवा बीजेपीन समर्थन दिल्लो आमदार आसा. सो आंदोलनां जी येदी व्हडली व्हडली जातात ताजो आनी एक्च्युअल मतदानाचो आसता संबंध प्रमोद कशें आहा, आसता आनी नसता. पूण आयज पॉलिटिकल पार्टीज आनी स्पेशली BJP ही इतली स्मार्ट पार्टी जाल्लेली आहा की तेंच्या कडेन सगळ्या गजालींचो एरेथमॅटीक रेडी आसा. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल तूं कोळशाचें एग्जाम्पल दिलें, कोळशाचें येदे व्हडलें एजिटेशन जालें, ताचो कांयच इम्पॅक्ट आमकां वोटिंग पॅटर्नाचेर दिसोंक ना, रिजल्टाचेर दिसोंक ना. इवन हांव तुका सांगता म्हादय, आतां सरकारचो स्टँड कितें आहा, वी वील टोटली सेव अवर म्हादय. मुख्यमंत्री सदांच सांगता की म्हादय आमी कशाय पद्दतीन वाचयतले आनी आमकां विश्वास आसा. हो स्टँड समजा BJPन घेतलो आनी सगळे ऑपोजिशन एकठांय जालें की BJPन म्हादय सोंपयली, म्हादय आडयली. ह्या सिच्युएशनाचेर जर इलेक्शन जायत न्हू BJPच जिखतली. कारण BJPक एरेथमॅटीक खबर आसा की खंयच्या गजालीचो कितलो इम्पॅक्ट जावं शकता आनी जर मतदान ह्या आंदोलनासून फिरलें जाल्यार तें कितलें जावं शकता. हे BJP आनी
जो प्रोसेस पॉलिटिकल पार्टीन एडॉप्ट केला तो स्मार्ट प्रोसेस प्रमोद आणि त्या स्मार्ट प्रोसेसान तांकां सारकें कळटा आणि इन दॅट सिच्युएशन वेन दे कम टू नो की बाबा हे गणित खंय तरी आमचें चुकता ते टाकून करेक्शन करता रेक्टिफाय करता आणि सोमतोच रिजल्ट On that point, Joel, this is on the school issue. Now, if this is the verdict of the people, now this is the verdict of the people, wherever the line passes through, everywhere there is a BJP or a BJP supported MLA today. So, predominantly everybody was saying that BJP wants to bring these projects. There was a huge agitation. But if this is the result, and if BJP goes ahead or the center goes ahead or the government goes ahead and increases the coal handling capacity at the port, what stops them? Pramod, coming back to a little bit, in rewind mode to what we had discussed earlier, एक इलेक्शनाच्या टायमार जेन्ना लास्ट इलेक्शनाच्या टायमार हे तर हें जाल्लें एजिटेशनां जाल्लीं खूब आनी अशें दिसतालें की BJP will be wiped off from that anti-incumbency and completely trying to bulldoze with this coal thing, tacit support to this coal expansion and all of that. पण इलेक्शनाचो जो रिजल्ट येयलो तेजेर दिसता की कांयच परिणाम जावंक ना म्हणून लोकांचेर. ओके, दॅट इज वन थिंग. They have won those constituencies. Yeah. So that means the opposition has failed to capitalize, or this agitation was largely politically motivated just to deflate the BJP. Or these issues have no correlation with voting. With voting. आता पळय, secondly आता coal enhancement जालें. Okay, and this coal enhancement is happening from 7.5 in the current existing capacity metric tons per annum to 13, up to 13. Yeah, so a huge increase. Huge increase. Yeah. So हेजे भितर आतां इतलो आवाज जावंक जाय आशिल्लो की government when last year before last 2 years government म्हणटालो even at the hearings that they were saying that we are going to cap it. Yeah. Cap it to about maximum 12 according to CZMP. आमी 12 metric tonsचेर capping करतले म्हणून. They have gone overshot that 13. Which legislator has questioned the people? CM has gone on record saying that we are going to cap it. He has assured the people. Nilesh Kabral, environment minister, has told the people, yes, we are going to cap it. कांयच भिवपाची गरज ना. खंय आसा? No noise has been made. काल लोक मुखार सरल्या saying that we are going to now form a group and हें जातलें म्हणून. So दिसता की बेश्टोच आवाज Don't you think there is no public pressure म्हणजे परस there is no pressure on the political establishment? Yes. Because the voter doesn't care about these issues. Yeah. Looks So like. आज जेन्ना ही परिस्थिती जाता तेन्ना आमी जिखले मरे ह्या इश्यूचेर. Yeah. जिखली म्हणटा आमी इन्क्रीजूच करप न्ही. ना ही आता गजाल now this is recent. Right. This is recent. Environmental clearance has been given to enhance capacity to 13 metric tons per annum. Huge. Yeah. It's almost close to double. Yeah. So आणि कितें उलयता आमी आनी तू एक दिसना की फाल्यां पॉलिटिकल एस्टाब्लिशमेंटाचेर तुगेलो दबाव खंयचो आसतलो पांडुरंग? जेन्ना तांकां दिसता की ह्या जी एजिटेशन जाता त्या बेल्टा भितर तुगेलो रुलींग पार्टी जिखता, दॅट मिन्स इट्स अ व्हॅलिडेशन ऑफ देयर प्लॅन न्ही. दॅट मिन्स ते जे करता ते बरोबर आसा हे लोकांनी सांगलां. एका सेंटेन्सान सांगपाचें जाल्यार तुमचें जे हे डिस्कशन आसा कोलाचे तिगांचे ते भोंवण आमी त्या वोटराच्या हेजेर पावल्ले आसा. तुमी कितली एजिटेशनां करा, जिखतले तेच. ह्या हेजेर आमी पावले. ना, हांव तितल्याचेर ते दवरना. कितली एजिटेशन करा जिखतले तेचो म्हणना. एजिटेशनाचो प्रभाव एक काळात तुगेलो सरकार पडटा किंवा उरता हे डिटरमायन करतालो. आज तुगेलो एजिटेशनाचो प्रभाव जर हांव म्हणटा की डिटरमायन करना कित्याक एजिटेशन जावन जर थंय जिखला, आय एम जस्ट मेकिंग अ लिटल बीट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट की जर जिखला दॅट्स अ व्हॅलिडेशन ऑफ दॅट गव्हर्मेंट अजेंडा न्ही. एंड नाव जर ते गव्हर्मेंट जर तो आपलो अजेंडा घेवन मुखार वता, विचारपी कोण आसा रे? इवन मायनिंगच्या विशयार सुद्दां मायनिंग जेन्ना बंद जाली तेन्ना ते फुडले त्या उपरांतच्या काळांतले जर हे पळयले आमदार जाल्यार बीजेपीच्या काळांत ती बंद जाल्ली. बीजेपीच्या काळानूच सगळ्यांची वाट लागली न्ही. ट्रकवाले बंद पडले, बार्जेस बंद पडले, मशिनरीज बंद पडले, लोकांचे जॉब गेले. पूण तूं जर फाटल्या 10 वर्सांतले काडून पळयलो जाल्यार त्या बेल्टान सावर्डे म्हण, बिचोली म्हण, साखळी म्हण, सत्तरी म्हण, सांगे म्हण, कुडचडे म्हण, हे सगळे लोक जे येयले ते बीजेपीचेच लोक जिखून येयल्ले आसा. सो तूं कितकी हे केलें म्हणून इलेक्शनाक ते प्रूव करतात की तुमी कितकी एजिटेशनां केली. तूं म्हणटा अशें म्हाका गोवा बचाव अभियानाच्या वेळार आमकां अनुभव आसा की तेन्ना अनेक चेंजीस जाले. पूण हे चेंजीस चड काळ टिकना. आजकालची आंदोलनां आसता पळय ती इतकी स्ट्रॉंग ना, कारण त्यांची बुनियाद जी आसा
ती हे पॉलिटिकल लिडर्सूच ते घालतात बुनियाद आनी तांकां खबर आसा ती केन्ना म्हणपाक जाय ती. सो हे सगळे जे चल्लेले आसा हे सगळे पॉलिटिकल लेवलाचेर ही चल्ल्या बँक हेचेर सपोर्टाचेर. सो मग ताका लागून हे सगळे रिजल्ट अशें येवपाक लागले की आंदोलनां जातात पूण निमाणे जिखतात तेच लोक जांकां आमी अपोज केल्लो आसता. सो जोएल, आज आमचें भवितव्य कितें, कोळशाचेर भवितव्य कितें की विटलो वाडटली कॅपॅसिटी, तो दुल्ल खावपाचो, तो कोळसो खावपाचो गोंयकारांनी, आनी इलेक्शन आयलें की परत हात मुखार काडपाचो वोटरान, द रिवेंज ऑफ द वोटर. आतां कितें वाडोवपाचो दुल्ल खालो म्हणून आनी कोळसो खालो म्हणून. काय फाटल्या इलेक्शनाक जे आशिल्ले तेच सगळे एक्सपेक्टेड आशिल्ले. आमकां खबर आसली जेन्ना एसेंब्लीन सांगतालो पर्रीकर बीन की इतको करून वचून आपूण तितलोच उरतलो कोल बी म्हणून, त्या टायमाचेर MPTचेर कोल बर्थाचें एक्सपान्शन सुरू आशिल्लें काम. सगळें खबर आशिल्लें जावपाचें आसा म्हणून, तरी आमकां लोकांक पिशें काडलें हेंच्यांनी. कोल एक्सपान्शन जाला. ओके, let us go back to this 7.5 metric tons. Okay, in this 7.5 metric tons ट्रान्सपोर्टेशना वयल्यान इतलो आयज आमच्या पेपरार आमी तुवें पयला आसलो इतलो पोल्युशन जाता वायल ट्रान्सपोर्टेशन. इट पासीस थ्रू सालसेत, इट पासीस थ्रू अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज लायक केपें एंड सांगे. तितून भितर सगळ्यो विलेजीस जाता तितून कोळसो पडत वयता, तेजे तें कवरींग आसा तें लूज बनिल्लें आसता, सो पोल्युशन जाता, थीन डास्ट वयता. कोण पळयता? हू इज बॉदर्ड? In 7.5, if nobody is bothered, just imagine when it goes to 13. कधी हाल जातलो? तेच म्हळ्यार फुडल्या इलेक्शनाक मागीर कितें करपाचें किशोर? आतां आमी इल्लो एडिशनल कोलाचो दुल्ल खालो, डस्ट खालो म्हणून एडिशनल मागपाचें. प्रमोद, इश्यूज आणि इलेक्शन्स, वोटींग हाचो संबंध गोंयांत पयलीं पासून ताका इतिहास आसा. टेक अ एग्जांपल ऑफ ओपिनियन पोल. 67 ओपिनियन पोल जालो, ओपिनियन पोल जिखलो, रोखडेंच इलेक्शन जालें, परत भाऊसाहेब बांदोडकर जिखून येयलो. सो थंयसून जी एक हिस्ट्री आसा आमची की एजिटेशन्स आणि प्रॅक्टिकल सिच्युएशन इन दॅट इलेक्शन ही कंप्लिटली डिफरंट. एजिटेशन त्या वेळार गोंयकार रस्त्यारूच देंवपाक फाटीं फुडें पळयना, एजिटेशनान तो हें जाता. पूण इलेक्शन येयलो काय तेचो विचार वेगळो जाता, तो वेगळ्या पद्दतीन विचार करता. अशेंच आतां मेरेनचें आतां येदें व्हडलें गोवा बचाव अभियानाचें एजिटेशन जालें. बाबूश मोन्सेरात तेन्ना TCP मिनिस्टर, बाबूश मोन्सेरात जिखलो. त्या एजिटेशना खातीर कोण बाबडो भलतोच पडलो, तेचो काय संबंदूच ना त्या एजिटेशना कडेन. पण ज्या जाग्यार जो मनीस पडपाक जाय आसलो तो काय पडोंक ना. सो अजीब हे एक गोवा के लोक जे नेहरून म्हटलेले पळय, हे अजीबपण आमचें सुरूच आहा. ऑन दीस अजीबपण आय एम गोईंग टू द इश्यू ऑफ सेंट झेवियर्स कॉलेज, जाचेर म्हाका दिसता सगळे कडेन चर्चा जाल्या. खूब दिसांनी म्हाका दिसता विद्यार्थ्यांक धरून आमकां कितें तरी पळोवपाक मेळ्ळें, हिटेड गजाली. अदरवायज तूं जें म्हणटा ती विद्यार्थी संघटनाय गेल्यो आनी ती आंदोलनाय गेली अशी परिस्थिती आशिल्ली. सो जेन्ना तूं हो इश्यू पळयता पांढर, तातूंत दोन मुद्दे आसात. एक म्हळ्यार कॉलेजी भितर राजकारण हाडचें काय कितें, आनी दुसरें तें राजकारण येतकीर कॉलेजीच्या एका वेवस्थापनान ताजे कडेन कशें पळोवचें. ह्या दोनूय गजाली कडेन तुजो दृश्टिकोन कितें? हय, कॉलेज आणि राजकारण हाचो संबंध पयलींच्यान आसा, तेका नवें कांय न्ही. ह्या कॉलेजींतल्यान राजकारण करूनच अनेक लिडर मागीर फुडें येयल्ले आसा. आपल्या देशाची परंपरा आसा आमची ती. पूण ABVPन जे हितून केलें सेंट झेवियरान, म्हाका अशें सुरवातीक दिसलें की ते मुद्दम सेंट झेवियर कॉलेजीकूच टार्गेट केला काय कितें. म्हणजे बाकीच्या कॉलेजींची सिच्युएशन कितें आसा, कावन्सील आसा काय ना ते आमकां खबर नाशिल्लें. पूण शिक्षकां विशयी जेन्ना कंप्लेन आयली की आमच्या कडेन मिसबिहेव केला बी म्हणून, शिक्षकांक तेंच्यानी कितें वायट उतरां वापरली म्हणून, सो तो जो पार्ट आशिल्लो ताजेर मागीर ABVPच्या अनेक लोकांनी आमकां फोन करून सांगलें तशें कांय घडोवंक ना, तशें कांय जावंक ना म्हणून. पूण विडिओज प्रूव हे करतात की कांय गजाली थंय ऑब्जेक्शन हे घेवपाची घडल्यात. पूण फायनली डेप्युटी कलेक्टरान जी ऑर्डर दिल्या ती आमकां पळोवची पडटली. डेप्युटी कलेक्टरान कॉलेजीची म्हणजे मिस्टेक अशी म्हटलेली आसा, जरी डायरेक्ट म्हटली ना तरी तेणें जी जे पद्दतीन स्टुडंट कावन्सील फॉर्म करपाची ऑर्डर दिल्ली आसा ती पळयल्यार सेंट झेवियर कॉलेजीनूय म्हाका दिसता मातशी हलगर्जेपणां केल्या त्या प्रकारान. जोएल, Pramod, two things. One is the developments which is happening inside the college. तितून भितर एक दिसता की आमची लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन मातशें हें जाल्या. तितून भितर द वे पुलीस एक्टेड, they should have acted in a sense like outside forces are coming in, creating a ruckus inside the college. आणि environmental त्यांचो हें करता. कॉलेज हॅड टू एक्चुअली कॉल ऑफ लेक्चर, सेंड स्टुडंट्स होम. इतलें फियर पॅनीक जालो तितून भितर. सो तितून भितर पुलिसांनी येवन मातसो एक ऑर्डर हाडूंक जाय आशिल्ली तेन्ना, बिकॉज वेन दे कॉल्ड द पुलीस इमिजिएट कांय एक्शन जावंक ना.
आनी पुलीस ट्राय टू कायंड ऑफ टोन इट डावन इन अ डिफरंट वे. तांकां जाय जाल्यार ते आपणाक जाय तेन्ना तशें करता. लायक इफ यू सी इन 2020 आमी त्या लिनियर प्रोजेक्टा खातीर हिंगा स्टुडंट्स शांतपणान प्रोटेस्ट करताले हिंगा चर्ची कडेन, पेंजीम चर्च. तेणी ताका पिकअप केले, वेनान घातले, बसीन घातले, पेडणे वयले, पेडणेच्यान आगशी हाडले आनी 12:30 सोडले रातचे. तुमकां जाय जाल्यार तुमी असले हें करता आनी ना जाल्यार आतां पळय तुमी लूज हाडटा, तुमी जाय तशें करा म्हणून. सेकंडली SDM नाव इंटरव्हिनिंग and asking the college to install council, I don't know where that comes from, because I believe that the college came directly under the Directorate of Higher Education and the university. But suddenly SDM coming and taking a call. CM हे केल्लें की CM सांगतालो की that the university or the higher secondary directorate will take a call म्हणून. पण suddenly SDM येवन सांगता की they have to this thing. सगळ्यांच कन्फ्युजन जाल्लें अशें. किशोर, फायनल. प्रमोद, I am the ex-student of St. Xavier's College. फायनल तुका दवरला. And I am proud of my college. हय. I am proud to say that I am ex-student of St. Xavier's College. St. Xavier's कॉलेजीचो म्हाजो अनुभव असो आहा की त्या टायमार जरी सेंट झेवियर्स ती चर्चीची कॉलेज आनी हें तें म्हटलें, म्हाजो अनुभव 3 वर्सां हांव थंय शिकला. हिंदू म्हणून त्या कॉलेजीन म्हाज्या बाबतीन किंवा खंयच्याच स्टुडंटाच्या बाबतीन कितें तरी वेगळी ट्रिटमेंट किंवा वेगळें हें जालां असो म्हाका अनुभव ना. एक जालें. दुसरी गजाल, ABVPचें एजिटेशन तेचे स्टुडंट कावन्सील तेंच्यांनी इन्स्टॉल करूंक ना, ओके. पूण ते ज्या पद्दतीन आर्ग्युमेंट करताले की डेमोक्रेटीक हें प्रोसिजर हांगा फॉलो जायना म्हणून. वॉट इज डेमोक्रेटीक प्रोसिजर? स्टुडंट कावन्सील जर कॉलेज सेटअप करिना जाल्यार ताका युनिवर्सिटी कडेन कंप्लेंट करपाक जाय, ताका हायर एड्युकेशना कडेन कंप्लेंट करूंक जाय. ते करिना जाल्यार चीफ मिनिस्टरा कडेन ताका कंप्लेंट करूंक जाय. ते करिना जाल्यार खंयच्या तरी आझाद मैदाना सारक्या जाग्यार वचून स्टुडंटांनी बसून सेंट झेवियर्स कॉलेजीन अशें अशें जाता म्हणप हें योग्य जालें आसतलें. डायरेक्ट क्लासान घुसप, टिचरीच्या मुखार थंय स्लोगन्स दिवप आनी जो कितें प्रकार जालो पळय तेचें समर्थन कोणूच करूं शकना. एक जाली गजाल. दुसरी गजाल, आतां जशें जोयलान सांगलें तशें की पुलीस थंय पावले आनी पुलीस आतां रावल्या, ते एजिटेशन स्टुडंट करता त्या मुखार की राव प्रिंसिपलाक घेवनी, प्रिंसिपला फुडल्यान तुमी चर्चा करा आनी मागीर तेचे अशें जावं शकना. थंय एजिटेशन चलता अख्ख्या कॉलेजीन आनी थंय स्लोगन चल्ल्या, हें चलना. हें अशें कॉलेजीन एड्युकेशनल इन्स्टिट्युशनान अशें जावंक जायना. दोन्ही बाजू ज्यो आसात हय. त्या दोन्ही बाजूचे हँडलिंग जे आसा ते संवेदनशीलतेन जावपाक जाय. 100% संवेदनशीलतेन जावपाक जाय. ABVPचे चुकलेच, तेंचो मेथड चुकलो, पूण कॉलेजीन कित्याक तें इन्स्टॉल करूंक ना? जर स्टुडंट उत्तर येवपाक जाय. हांव म्हजो वेळ सारको सोंपला म्हणून इतल्याचेर थांबता. बट हे 3-4 विशय आमी वोटरा वयल्यान सुरवात केल्ली आनी फायनली जे नवीन वोटर आसात आमचे तांचेर बीन आमी थांबल्यात, कॉलेजीचे भुरगे. टायम म्हजो कंप्लीट सोंपला. सो समप आनी करना. जॉयल, किशोर, पांडुरंग, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.